महापालिकेन नोटिशी काडिल्ल्यान पणजे बाजारांतले 700 पसरकार काचाबूल जाल्यात. दुकानावेले हक्कांविशीं नोटिशीक जाप दिवंक 15 दीस तरी दिवचे अशी मागणी पणजे बाजारांतल्या पसरकारांनी सोमारा महापालिके कडेन केली. मार्केटांतल्या शॉपांच्या सुवातेचो लिजाचो हक्क तांचे कडेन आसा म्हणपाचे डॉक्युमेंट दरेक पसरकारान दाखोवचे अश्यो नोटिसी महापालिकेन पसरकारांक काडिल्ल्यो. तांकां 3 एप्रील मेरेन प्रास दिल्लो. सरकारान 15शीची तरी मुजत दिवची म्हूण ते मागतात. पणजे बाजारांत स्टॉल दितना स्कॅम जाला म्हणपाची गजाल महापालिकेचे पळोवणेन उक्ताडार आयल्या. ताका लागून सगळ्या दुकानवाल्यांचे डॉक्युमेंट तपासपाचें काम महापालिकेन हातांत घेतलां. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुमार 700 जाणांक नोटिशी काडल्यात आनी 3 एप्रील मेरेन तांकां डॉक्युमेंट दाखोवंक सांगलां. नोटिशेक जाप दिवपाक 15 दिसांचो तरी वेळ दिवचो अशें पसरकार मागतात. आमी नोटिसी आमकां आयिल्ली सगळे स्टॉलकार पेंजी म्युनिसिपल मार्केटाक ते आमी आतां तेजे एक रिक्वेस्ट केला आमी की अग्रवाल हांकां रिक्वेस्ट केला की आमकां जे आसा तुमी टायम दिवपाचे आनी 15 दिसाचे ते बद्दल आमी नोटिसी हांगा एंट्री करूंक आयिल्ले म्युनिसिपालिटी रिसेप्शनाचेर. तर आमचे रिक्वेस्ट आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमचे अशें कितें आहा तें सेटल करपाचें बरें आनी आमची रिक्वेस्ट आसा. आणि तुम्ही डॉक्युमेंट्स दिले त्यांना? आनी आमचे जे आसा आमी डॉक्युमेंट्स जशे की रेंट जे रिसिडी बीन आसा ते आमी सगळे हांगा दितले एंट्री. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. कामधेनू येवजणे खाला भायल्यान हाडटात त्या गोरवांच्या दर्ज्याचेर विधानसभेन हुस्को उक्तायलो. दूधकार एजंटां कडच्यान भायल्या राज्यांतलीं गोरवां घेतात, मात उपरांत गोरवांचेर कागाळी सुरू जातात. कांय गोरवांक दुयेंसां आसतात म्हूण प्रतापसिंग राणे धरून कांय आमदारांनी मुद्दो काडलो. आतां मेरेन 1300 गोरवां हाडल्यात. फुडल्या म्हयन्या सावन गोरवां सांबाळ खातें दूधकारां कडच्यान गोरवांचो रिपोर्ट घेवन ते प्रमाण पावलां उखलतलें अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलां. Are these animals, because most of the animals in India are suffering from a disease called brucella. We have to be very careful when we import these animals, so their blood and everything has to be checked when they are brought into the sea. Whether government is doing that. Because of the subsidy given, farmers are buying these animals at a rate of 57,000. This is not commensurate with the milk yield of that animal after it is taken from the farmer. शेतकऱ्यान वचून गाय हाडली आनी मेळ्यान गाय आयली त्या तातूंत दोनूय हातून रोगाच्या हातून प्रॉब्लेमान कांय फरक पडना. बोथ केसीस यू हॅव टू एन्श्योर. इन फॅक्ट हियर इट वील बी इजियर बिकॉज इट इज एट वन प्लेस. सो यू कॅन ट्रीट वॉट एवर चॅकिंग ट्रिटींग कॅन बी डन एट अस हे. आय वील कीप इट इन मायंड एंड एन्श्योर दॅट दे आर डिसीज फ्री हे चॅक करपा खातीर. नंबर 2 अबाउट मिल्क. There are some thumb rules which are used by farmers. आमी कितें केलां की आतां जे पळय 1300 आनी कितें तरी गायी दिल्या 1324 दिल्या. हे 1324चे मॉनिटरींग सगळो कंप्लीट डिटेल हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की फुडल्या म्हयन्या भितर म्हाका ह्या 1324चे मॉनिटरींग जाय. मॉनिटरींग शेतकऱ्यान सही केल्लो फॉर्म भरून दिवपाचो. म्हणजे ह्या गायीन ह्या म्हयन्यान कितलें दूद दिलें, व्हरता आसतना कितलें म्हणलेलें, की कितल्या प्रमाणाचेर ते योग्य दिशेन चल्लां. एंड वी वील सी दॅट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मॉनिटरींग स्टार्ट्स रायट फ्रॉम 0. दॅट मिन्स द डे इट इज गिवन. साळावले धरणांतल्यान सध्या साश्टी आनी मुरगांवां 184 MLD उदक वता. भिवपाची गरज ना अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान म्हणलां. साळावले धरणांत मॅग्निजाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान उदका पुरवण कमी जाल्या म्हणपाची लक्षवेधी सुचोवणी विजय सरदेसायान विधानसभेत घाल्ली. उदकाचेर प्रक्रिया जाता. पिवपाच्या उदकांत मॅंगनीज ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलें. मुरगांवाक उदक सारकें पावना म्हूण मावीन तापलो. पर्रीकार म्हणटा मुरगांवचो प्रस्न 15 मे मेरेन सुट्टलो. Fear and apprehension in the minds of people of South Goa about the quality and reliability of water supply from Salavli Dam. In view of reports of excessive manganese content in the water, leading to restricted water supply to Mormugaon and Salset talukas for 2 days, the steps government intends to take. Total quantity of water produced today is 184 MLD, out of which 52 MLD water received at Verna pumping station.
The water supply to Salsette and Marmagova has improved from 29/3/2013. Hence, there should not be no fear and apprehension in the minds of the people of South Goa about the quality and the reliability of water supply from the Salaulim Dam in view of the reports of excessive manganese content in the water leading to restricted water supply to Marmagova and Salsette talukas for 2 days. With this particular thing where there is no, when there is a problem of rate of filtration of water, therefore the required number of MLD of water is not there. Murmungao being at the tail end is worst affected, and particularly whole of South Goa. हो प्रॉब्लेम केन्ना सॉर्ट आउट जातलो जेन्ना आमचो पळय 100 MLD प्लांट जो आमचो सांग्यार चालू आसा तो कंप्लीट जाता 2015. इनपूट रॉ वॉटरान मँगनीज चड असले म्हणून आमी जो सप्लाय करता पळय उदक तातूंत मँगनीज सेफ लिमिटचेर आसा. द ओनली इम्पॅक्ट ऑफ इट इज फिल्ट्रेशन टेक्स लॉंगर and therefore supply gets reduced. Irrigation departmentan Daworlichan project केला चालू. 30 MLD water is reaching Verna within this month, April. तातले भितरले 20 MLD उदक वास्को आनी लोटली बी त्या सायडीक दिवपाक वॉटर सप्लायक मेच्या 15 तारखेपर्यंत दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा. त्या उदका बरोबर तुका वास्कोचे प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी सुट्टले. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.